ओ तुमकां खंय मेळटा खंय मेळटा पूण आसना. आनी थंयसर एका डायरेक्टरान म्हाका जोर कर म्हणलें निकलेग माता ನೀನಾ ಸಂಬಂಧಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೇನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾವೇರು म्हणून जेवण सांगाता करचे आणि सटता मासली धरूंक वेताल्या कुर्ल्यो धरूंक वेताल्या थंय काले म्हणी शिकारी करणं आणणेवचे ओके आणि रांदचे घरा आसताय सो लेट करून येयल्यार खंय म्हणी बोम मारची तें आसा देखून ताकाय ड्रामा घाला न्ही हांव ल्हान आसलो म्हाका एकदम शॉक हांव फाटल्यान दवरलो म्हळ्यार बियान हय दट्टून मेलो म्हणून दोरी घालून गेलो परसो चिरी जाल्यार म्हाका सक्सेस जाला पूण एका थोडा फेल जाल्ले तरी म्हाका बेजार जायनातलें आमकां कोत्ता आमी नाटक करूंक गेल्यार मागीर तें करना म्हणून आमी गाली हलेंत कामां करी आम मागीर स्लोली नाटक अशें म्हणल्यार सांगता म्हणल्यार कोत्ता मागीर आमी नाटक करूंक सुरू केलें मागीर आतां तें सोडलां नाटक मात्र करता आमी आज तुका दुकरा मास खावंक जाय गी का, आज काल गंमत करूंक जाय गी का, फाल्यांची चिंती ना. आता इतले पुरो डायलॉग्स आसतना ते डायलॉग्स तुम्ही कशे मेमोरायज करतात 2 पेज ड्रामांत स्किप जावन मुखार अनेका कॉन्सेप्टा गेला कालें करचें मागीर आतां फस्ट ड्रामा तसो सुमारपडी सांगलां ताका कान भायर उडयलें तसो एक्टींग बरें ना म्हणून मेन रोल ताका दिल्ला ताका कान उडयलें आनी ताका बरें नाचलें तशें फेलियर जाता हांव थोडे फावटी सकट सक्सेस जायचें म्हणून आमचे 2-3 ड्रामा फेलियर जाल्यात तुम्ही ताचे वरवीं ड्रामात येयल्यात की न्ही तो तुमचे वरवीं ड्रामा आयलो ना हांव ताचे वरवीं ड्रामा मी आमचे प्रॉपर्टी एका जाग्यार दवरचे आमची प्रॉपर्टी येवन काणगे व्हरया म्हणटाना आमची प्रॉपर्टी दुसरो एकलो एक्टर सोडून येता एकल्यान सांगले तुम्ही आनी एकले करेक्शन काडून तुम्ही काणगेत येयल्यात गी लायक हाव इट इज टू वर्क म्हाका काय उडास येते ना तशें पूण रिहर्सल करतना सामा करूं ना हांव रिहर्सल शो करना आमी सीदा गेले सांजेर 6 वरां शो म्हळ्यार आमकां एग्जाम ते सगळ्यांनी येचेच Correct. ते करना म्हणून गेला हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आदल्या हप्त्यान तुम्ही फादर ऑल्विन सेरावो सांगाता आमचें संभाशण आयकलें ड्रामाक ते कशे आयले अस्तित्वाचो पंगड तांणी कसो बांदलो म्हण सांगून थोडे हांगा तांणी सांगलां तर आज तितकाणी मुखारसून वरच्या खातीर अस्तित्व पंगडाचो एक बळवंत कांबोसो म्हणून हांवें सांगीत मानेस क्रिस्टोफर आमचे सांगात आसात तांचें नांव क्रिस्टी निनासम म्हणून ते फेमस आमचे मदें तर या तांचे लागीं आज आमी उलया तर क्रिस्टोफर बाब आमच्या सर्व प्रेक्षकातर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टीमा तर्फेन या संभाशणाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा थँक्यू येस हांव तुमच्या आज एक अँकर जावन हांगासर बसच्या की चड तुमचे एक फॅन जावन हांगा बसल्या म्हणून सांगीत कित्याक तुमच्या सडावो तो ड्रामा खंय संदर्भ मेळटा खंय कमिटमेंट्स नात उरले पूर आमी सायडीक दोन प्रायोरिटी दिवन पळोवचे तुमचे शोज तशें पयल्यान पयलें तुमच्या ह्या जर्नीक हांव कॉंग्रेट्स म्हणून पयल्यांत आमी इल्लीशी कॉफी चियर्स करया जायना गे ओके थँक्यू येस चियर्स टू अस्तित्व अँड द टीम आमची कार्मेल कॅफेची कॉफी इल्लीशी फेमस तुमकां पसंद जाल्ली म्हणून पाती येता बरी आसा बरी आसा ओके तर खंयच्या उरले सगळ्याक आमी हेच्या पयलें मानेस क्रिस्टोफर म्हळ्यार कोण ते निनासमाचें नांव तुमच्या नांवा सांगाता कशें एक काले म्हणटात आणटाले सो ताची इल्लीशी जर्नी म्हाका सांगतात गे ओके निनासम नांव सरताव निनासम म्हणून एक संस्था आसा नाटक शिकयता ते आनी हांव थंय शिकोवंक गेल्लो 2010 हय 2010 म्हजी डिग्री संपले तक्षण हांव थंय गेलो हांव वेताना थंय सिलेक्शन जावचें मस्त कश्टांचें म्हणून आसलें आनी सगळें म्हणटाले सिलेक्शन जावचें पुरो बारीक कश्टांचें म्हणून म्हाका निनासम पयलें नांव आयकूंक म्हणलें हांव एका तुळू ड्रामांत एक्ट करतलो आनी थंयसर एका डायरेक्टरान म्हाका जोर कर म्हणलें निकलेग माता निनासम नंचिना शालेಗೆ ಕಡಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೇನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾವೇರು म्हणून ओके म्हाका तें मस्त इंट्रस्टींग बगलें शिकयतात न्ही तशें म्हणून म्हाका तर शिकची मस्त इंट्रस्ट आसलें मागीर आमी एक दीस ड्रामा अशें करतना दुसऱ्या ट्रुपान ड्रामा करतलो मागीर एक दीस हांव बॉम्बे एका शोक गेल्लें आनी ताळा आमच्या ट्रुपांत एकलो आहलो मायटी गिब्सन म्हणून तो निनासम वचून आयिल्लो मात्र तोय आमच्याच समुदायाचो तशें ताचे दीस आहले कशें गेलो तशें अशें पुरो म्हणून तो मागीर म्हणालो हांव माणसोबानात आहलो मागीर थंय तो गेलो पुरो म्हणून सो मागीर हांव निनासमाक एप्लाय केलें माणसोबाना थ्रू हांवें एप्लाय केलें कित्याक म्हळ्यार माणसोबान संस्थोय एका निनासमाक धाडूंक कोणाक म्हणी सोदून आसलो तांकां कोणी मेळोंक ना म्हाका वचूंक जाय आहलें सो ते करेक्ट गान्स मेळ्ळो आनी हांव थंय गेलो सिलेक्शन जालें आउट ऑफ 330 कॅन्डिडेट्स
20 गॉट सिलेक्टेड म्हजें एक सिलेक्शन जालें तातूंत. ताचे उपरांत हांव थंय तरबेत 1 वर्सांची तरबेत जावन आयिल्लो. ताचे उपरांत म्हाका मांडसोबानंत काम जालें. थंय नाम ब्रँडिंग म्हणून तांणी नांव सुरू केलें, क्रिस्टोफर निनासम, क्रिस्टी निनासम. तशेंच दुसरें कांय व्हडलें विशेश कांय ना. खासकेन सांगचें तर म्हाका निनासम म्हणजे पसंद ना, सांगचें म्हाका पसंद ना. म्हाका क्रिस्टोफर डिसोजा पसंद. आजकाल हांव घालते ना खंय, पूण इनिशियली घाल्ले वरवीं तेंचें नांव चिटकोवन गेलां. आतां काडून गेलेशें कशें आता काढून कसं झालं की त्या म्हणून सांगणार हांवें म्हज्या फोनार क्रिस्टोफर निनासा म्हणून सेव्ह केला. त्याने क्रिस्टोफर अस्तित्व म्हणून कशें बरें घेवन डिसोजा बेस्ट. क्रिस्टोफर बेस्ट. ओके. तुमकां एक नाटकाची एक पिशें म्हणून सांगल्यार तुमी निनासमाक मागीर गेल्यात, पूण ताच्या पयलीं तुमी तुळू नाटकांत एक्ट करतना जाल्यात. सो ही नाटकाची एक कीड कितें तुमचे भितर इगली? भावानी बरो एक्ट करतले. हांव फजीर फिरगजीचो. फजीर फिरगज एकदम एक्टीव फिरगज त्या टायमार. ओके. आतां कशें म्हाका खबर ना, सुमार वर्सां जालीं, पूण भारी एक्टीव फिरगज. आनी आयसीएमाचे पुरो कदाळे वर्साक एक ड्रामा करचे. आनी पयलें फिरगजान तांणी पुरो एक भारी सुबीत एक कल्चर आहलें. कितें म्हळ्यार वर्साक एक ड्रामा करतले, यूथ मेळून, कथोलीक सभा, आयसीएम पुरो संगात मेळून करतले. आनी भारी एक म्हयनो 1.5 म्हयन्याची प्रॅक्टीस, रातीक फूल प्रॅक्टीस, अशा प्रकारे भारी गंमत जालें. तातूंत एक दीस हांव अशें प्रायमरींत आहलो आनी दट्टून म्हज्या ड्रामा केलो ई बल्ली आवा म्हणून माधव जप्पू. तातूंत लास्टाक दट्टू विलन करतलो. तातूंत लास्टाक तो दोरीकान घेता त्या ड्रामान दोरीकान घेता. सो हांव ल्हान आहलो, म्हाका एकदम शॉक. हांव फाटल्यान दवरलो, म्हळ्यार बियान दट्टू मेलो म्हणून दोरीकान गेलो. आनी ताका तितलें नॅचरल करतली ती सीन पुरा. करेक्ट. माधव जप्पू म्हणून सरला तो आतां. भारी इंट्रस्टींग बगुलें म्हाका तो ड्रामा. थंय तावन म्हाका भोवशे एक ड्रामाचे पिशें लागलें म्हणून बघता म्हाका. ताचे उपरांत मागीर फिरगेचें तांणी बरो मस्त अवकाश मेळ्ळे. फादर रिचर्ड म्हणून म्हाका मस्त तांणी सपोर्ट केला फजीर आसतना. आल्तार भुरग्यांच्या हातून पुरा ड्रामा करूंक पुरा करा म्हणून. तशें मागीर जीवन ज्योती म्हणून एक कॅम्प आसा. आमची फिरगज वेवस्था कितली सोबीत आहा म्हळ्यार बरी आसा. उरल्यांक कोणाक अवकाश मेळना, आमकां मेळटात. आल्तार भुरग्यांच्या जावं दी, YCS जावं दी, ICM जावं दी, आमचें टॅलंट प्रदर्शन करून कितलो अवकाश आसा म्हणून ना. गळचोंचे थोड्यांनी तशें तितलें. थंय तावन म्हाका इंट्रस्ट मेळ्ळें. मागीर एक फावटी इंट्रस्ट मेळ्ळ्या उपरांत मागीर ते सुटोंक जावना. आतां ते कितले वर्सां जाले ते इंट्रस्ट लागून आतां सुमार वर्सां जावन हांगा लागीं एक 20+25+. आनी ते सुटची लक्षणां येनात. ना बिलकुल. कित्याक सुटची लक्षणां ना म्हणून सांगल्यार तुमचें प्रोफेशन, तुमचें पर्सनल लायफ पुरा ड्रामांत जावन गेला आनी तुमी सोदून काडली तुमची एक खुशीची बोर तुमचे हॉकाल जाल्यार तुमचे सांगात तुमी दोगांय एक काले म्हणटात सुखांत दुखांत तशें ड्रामा तुमी सांगात तसात म्हणटाना जिणींत ड्रामा जावन गेल्या तुमची. अशें आसतना तुमची निनासम जावन तुमी पार्टी येतात, तुमी सांगलें म्हाका माणसोमणाक जॉयन जातात, तेन्ना तुमची जर्नी कशी मुखारून वता? म्हाका आयिल्ले तक्षण माणसोबानान जॉब ऑफर केलें तांणी. हांव मागीर थंयच कामाक लागलो. तांणी कलाकुल रेपर्टरी सुरू केली आनी म्हाका एक्सपेरिमेंट करूंक बरो जागो मेळ्ळो माणसोबान. कित्याक म्हळ्यार हांव इनिशियली करतना मस्त मिस्टेक करता हांव आनी म्हजो फर्स्ट ड्रामा टोटल फ्लॉप म्हळ्यार टोटल फ्लॉप. सगळ्यांनी म्हाका गाळीत दिल्लें. माणसोबानाची नेक्स्ट एक कमिटी मिटींग जालें. कमिटी मिटींग रिव्यू आहले. रिव्यूर 1 वर्स इंत शिकोवन आयिल्लो गी म्हणून सीदा तशेंच सांगलें आनी तशेंच जाल्लें म्हजें परफॉर्मन्स. सो सगळ्यांक बेजार जालें, म्हाकाय तशेंच जाल्लें. म्हळ्यार आमी काल तें शिकलें डायरेक्ट हांगान एडॉप्ट केलें न्हय. काल शिकलें तें हांगा घालून सोडलें. हांगाच्या परिस्थितीक जावन एडॉप्ट करून आमी. सो ड्रामा फ्लॉप फर्स्ट ड्रामा. तशें मागीर स्लोली एक्सपेरिमेंट करून म्हाका जागो मेळ्ळो बरो. तांणी 10 जाणां आर्टिस्टांक म्हाका हर एक वर्स दितले. 5 वर्सां हांव थंय शिकून म्हळ्यार आज ह्या अंताक पावला. तशें आतां तुमी ते एक्सपेरिमेंट करतात म्हणून सांगतना तुमी सांगलें बुकाची नॉलेज म्हळ्यार बूक म्हणून सांगल्यार तुमी थंय एका संस्थेंत एक डिग्री म्हणल्यार तुमी शिकतात, एका वर्स तुमी ट्रेनिंग घेतात, डायरेक्ट येवन हांगा एडॅप्ट केलें म्हणून तुमी सांगलें. सो ती एडॅप्टेबिलिटी खंय मिस्टेक जाली म्हळ्यार हांगाचें सिट्युएशन कशें आसलें तें तुमी काल शिकल्यात, ते काल तेंचो व्यत्यास आसलो? कोंकणी नाटक रंगमंची एका हंतार आसली. आतां ही तशीच आसा. इल्ल्या हंताक तरी बदलल्या. पूण कन्नड रंगमंची ऑलरेडी ह्या हंताक आसा. ओके, ह्या सकड म्हणना तडे ह्या हंताक आसा. सो हांगा हांगा एक गॅप आसा पळय, तो आमी सडन गॅप फील करूंक जायना. करेक्ट. हांवें सडन फील केलो, थंय प्रॉब्लेम जालो. सो मागीर स्लोली आमी येवन मागीर वचो जाल्लें. करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार म्हजो ऑडियन्स हांगा सो. करेक्ट. न्ही आमी एकच फावटी तांकां एडवान्स वर्शन दिवंक जायना. करेक्ट. हांवें तशें दिवन इल्लीशी मिस्टेक केली आनी हांव त्या एडवान्स वर्शनान हांव चड शिकोवंक नासलो. करेक्ट. आमी मस्त रॉ आसा. करेक्ट. सो थंय फ्लॉप जालें. आतां अशें आसतना थोडे कडेन काम जाता म्हणजे फर्स्ट फेलियर म्हळ्यार इतलें व्हडलें फेल जाता आसतना खंय थोड्यांनी तो फिल्ड नाका म्हणून सोडलें आसा. तले फिलींग खंय म्हण आयलां गी त्या संदर्भार?
नाही म्हाका येदोळ येवना कित्याक म्हळ्यार मारी हटान जर ह्या फिल्डाक गेल्लो फेल जाल्यार आजकाल आतां परसो चिरे जाल्यार म्हाका सक्सेस जाला पूण एका फेल जाल्ले तरी म्हाका बेजार जायनातलें कित्याक म्हळ्यार हर एकान कांय मनीस सक्सेस मेळटा कांय मनीस फेलियर जाता आनी हांव हें फील्ड मस्तू पसंत करता जाल्यार हातून कितलें फेलियर जाल्यार म्हाका वण्णावून बघता कित्याक म्हजें सेम तशें तशें ते कलाकुल जाता कलाकुलांतल्यान मागीर तुमी अस्तित्वाचो पंगड बांदतात सो ती एक जर्नी कशी आसली ते शिफ्ट काल्याक जालें अस्तित्व सुरू जावंक बारी एक इंट्रस्टींग कारण आसा हांव जिनाच्या आनी सैऱ्यांच्या घरा सिद्धकट्टे एका सैऱ्यांच्या घरा गेल्लो आनी थंयसर एक पांपाळें उतरोवंक आहलें माडी बांदून घालतात सो हांव ल्हान आसतना तलेन ते उतरोवन इस्कॉलाक वयतलो करेक्ट सोलोंत वयचे आहले ते झाडां फजीर आयकू तेणे पांपाळ मस्त आहली मस्त न्ही 2-3 मिनट मेळटाली पूण त्या दिसा तांच्या थंय सैऱ्यां घरा गेल्ल्या झाडां म्हाका ते पांपाळ उतरोवंकूच जावना कालें गेल्यार उतरोवंक जावना बेम बसला लायट बंद आमी वयर येता हांव तेंपूर आसा पूण तें उतरोवंक जावना मागीर हांव सकयल्यान चलोवन गेलो मागीर म्हाका चिंतलें आमकां काल्याक जायना म्हणून म्हळ्यार आमी ते प्रॅक्टीस करना आसतना आमी सोडून गेले सो हे कॉन्सेप्ट आमी त्या वेळार आमचे सुमार जण एक मस्त लायट मायंडेड मस्त जण आहले आमचे చుట్టూ आमी म्हळ्यार अशेंच कांय कॉन्सेप्ट आयल्यार डिस्कस करताले सुमार जाणां वस्तू आमी डिस्कस केलें कालें जावन आसा म्हणून आमच्या लायफान आमी काल जावन आसा म्हळ्यार कंप्लिटली मेकॅनिकल जावन गेले आमकां पुरो रेडीमेड नाही आतां कॉफी जाल्यार पळय तुमी फ्लास्कान हाडून गेले तशें हर एक आमकां रावपा मेळटा सो आमी एक 10-12 जाणांनी सांगाता मेळून एक डिसायड केलें आमी म्हयन्यांत एक फावटी खंयच्या एका हळ्ळेक वयचें हळ्ळेक वचून सोनवाराचे प्लॅन करूंक ना सोनवारा सकाळीं प्लॅन करचें सांजेर वेचें कित्याक प्लॅन केल्यार तो येता वो येता जायना सीधा प्लॅन करचें कोण येता वेचें सोनवारा सांजेर कोणाच्या घरा रावचें म्हळ्यार घरा भितर रावूंक ना भायर टेंट घालून या मोडलां वळून काले म्हणी घालून तशें रावचें आनी त्या सांजेर सोनवारा सांजेर जेवण सांगाता करचें आनी सट्टा मासली धरूंक वयताले कुर्ल्यो धरूंक वयताले थंय काले म्हणी शिकारी करून हाडून येवचें ओके आनी रांदचे गॅस यूज करूंक ना रान्नी 4 फातर दवर न्हू तेंकां तशें सुरू केल्लें वग्गा आमी सुरू केल्लें मेच्या 24 कितें हांव चिंता 23rd 24th सोनवार येता तशें येता 2015 थंय सुरू केल्लें तें सुरू करून मस्त बरें जालें आमी कुळूर आमकां एक बारी बरो एक जागो मेळ्ळो आतां तांचे बारी टच आसा आमी वर्साक एक पटी म्हणी थंय मासली धरूंक वयता सो तगलें सुरू कर आनी आमी इंटेंशन ताल्लें आमी सुरू करता पंगडाचें नांव मुला म्हणून दिल्लें आमी फस्ट मागीर अस्तित्व म्हणून केलें मात हातूंत नाटक करूंक ना म्हणून आमचें फस्ट रेजोल्युशन आमी हांगा नाटक करना कित्याक म्हळ्यार पुरो नाटक करचें ताल्लें आमकां कोत्ता आमी नाटक करूंक गेल्यार मागीर तें करना म्हणून आमी नाटक करूंक म्हजे कडेन आमचे पदरा पासून लोगोस म्हणून ट्रूप आहलो मागीर दुसरे संस्थे आहले आमकां नाटक केंद्रांत एक ट्रूप आहलो तशें जाल्यार म्हाका नाटक करचें नाका आमी गाली अलेंत कामां करया म्हणून मागीर स्लोली नाटक अशें मेळ्ळें सांगता मेळ्ळें गोतालें मागीर आमी नाटक करूंक सुरू केलें मागीर आतां तें सोडलां नाटक मात्र करता आसा आमी काल भिरांत आहली म्हळ्यार तेंच जावन आसा तडेपोटी आमी प्लॅन करता वर्साक एक पटी वचूंक तशें सुरू जाल्लो पंगड आमचो तसो पंगड सुरू जालो आतां तुमी म्हळ्यार 10-12 जाण तुमी लायक मायंडेड मनशां सांगात आयलात म्हणून सांगून आतां तांतली 10-12 जाणांतली आतां कितली आसात ते कंटिन्यू जावन आसा की थोडे आतां टच्चर आहात पूण थोडे गल्फा गेल्यात जावं करून मेल्वी माल्कन रोहन ते पुरा क्लॅनवीन आतां आसा ते क्लॅनविनाची जोडीचे विशीं हांव मागीर येता कित्याक म्हटल्यार तूं क्रिस्टोफर आनी झीना कशी एक जोडी गी लग्ना बेसांतली सो नाटकांतल्या बेसांतली एक जोडी आसा आमची क्लॅनविन आनी क्रिस्टी ताच्या विशीं मागीर उलया अशें तुमी अस्तित्वाचो ग्रूप बांदतात अस्तित्वाचो ग्रूप बांदतना ताका सांगात एक तांडेली म्हणल्यार बरी फादर ऑल्विन सेरावोचे स्ट्रॉंग स्क्रिप्ट तुमकां मेळटात सो ती एक जर्नी तेन्ना सुरू जाता ती ताचे विशीं म्हाका सांगतात फादर ऑल्विन म्हाका 2012 तावन आमी एकसुरी बायल नाटक हांवें सांगलें म्हजो फर्स्ट ड्रामा फ्लॉप जालो सेकंड ड्रामा म्हजो रवींद्रनाथ टागोराची एकसुरी बायल काणी हांवें केल्ली म्हाका तें मस्त प्रेशर आहलें तें ड्रामा कशें म्हणी करून क्लिक करचें म्हणून मस्त स्लो आनी कांय चड एक्सपेरिमेंट करनासतना केल्लो आनी फादर ऑल्विन तो ड्रामा पळोवंक आयलो आनी तो ड्रामा मस्त बरो आयलो सो ताचे उपरांत म्हजी आनी फादर ऑल्विनाची वळख जाली फादर ऑल्विन म्हणलो तांच्या कॉलेजींत एक ड्रामा करूंक जायचें म्हणून आमी तशें थंय गेले थंय जावन चळवळ सुरू जाली तांणी सांगलां आसतलें मागीर कंटिन्यू जावन आनी हांगा म्हणसर पावलें आमकां मस्तू एक उणेपण आहलें कोंकणीन स्क्रिप्ट रायटर्स नात स्क्रिप्ट रायटर्स बारी उणे आतां पळोवंक गेल्यार स्क्रिप्ट रायटर्स आमकां मेळनात बारी उणे सो तें एक जागो फादर ऑल्विनान फुलफील केला आतां हांगासर येता आसतना तुमचे थोडे टॅक्निकल विशय आतां पळोवचे जाल्यार फॉर एक्झाम्पल हांवें मत्ताया ड्रामा तुमचो फकत ते इटे काणयोन 2 जाण मनशांक काणयोन लायटाचो एक खेळ काणयोन सगळो ड्रामा तुमी तो मांडून हाडला चिरी नाटकांत एक कडेन फुलां आसात एक कडेन ते कॅक्टस आसात
ते एक अल्तार आसा आनी ते एक प्लॅटफॉर्म आसा. सो हे पुरो सिंबलायझेशन ते कशें प्लॅन करतात तुमी? म्हणजे स्क्रिप्टात ऑलरेडी पात्रां बरोवन आसतात किंवा हे तुमी मागीर तुमी डेव्हलप करून खाण घेतात? स्क्रिप्टान ते बरोवन थोड्या स्क्रिप्टान बरोवन आसता, थोड्यांत आसना. आतां मत्ताया केला ते अरुण लाल सराचे कॉन्सेप्ट, केरळ असो तो डायरेक्टर, ताका इट्यान बरी करूंक जाय आसलें ताणें ते डिझायनार केला. मागीर आमी ताचे पयलीं कॅन्डोनियन्स म्हणून एक ड्रामा केलो, कंप्लीट रट्टाचे बॉक्स घालून केल्ले. तुमी चिरीचे विशय काले सांगता, म्हजे सट्टा हांव ड्रामान कालें करता, हांव खंयचीय वस्तू स्टेजीर दवरता जाल्यार तो यूज करता आनी तो काल्याक यूज करता म्हणून. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या डेली लायफांत म्हजे कॅरेक्टर काले म्हणी एक सिंबल जावन आसता खंयच्या एका वस्तूचें. करेक्ट. आमचे कडेन एक एनिमल अशें गूण आसता, आमचे कडेन खंयची एक ल्हानशी आमच्या म्हजी एक वस्तू म्हणून आसता, तुमची एक वय तुमची एक वस्तू म्हणून आसता. सो ते वस्तू ताका रिप्रेझेंट करता. चिरींत एका कुशीन फुलां आसात आनी कुशी कॅक्टस आसा, ते दोन कॅरेक्टर सिंबलायज करतात. मागीर आनेकान कॅक्टसांत तो फूल जाता, दोन एक जातात. ते सिंबलायझेशन आमी केलां, त्या हातून एक जातात. म्हळ्यार ते कशें बघता तशें हर एका ड्रामांत ते एक तले सिंबल आमी सोदूंक ट्राय करतात. सो हे थोडे फुडें काम जाय, थोड्यांक ते समजता, थोड्यांक ते समजून केलें कसं जाता. त्या संदर्भार कोणे म्हणजे तुमकां फीडबॅक दिल्ले आसा किंवा ना? ते ऍक्च्युली ते ना जाल्यार तुमकां ड्रामा काही व्हडलो लॉस जायना. लोकांक काले विशय समजूची ती स्क्रिप्टार आसा ती समजता, पूण अले तडे विशय आसतात सगळ्यांक समजाचे म्हणून. आतां तुमकां समजालें तले एक आमकां 4-5 जण लोक तडे येवन सांगता दाडा अशें जालां म्हणून, आमकां खुशी जाता ते दाडा. आमी सगळ्यांक समजोवचे खातीर म्हणून आमी करते वचना. आतां स्पेशली एब्सर्ड आर्ट तुमी पळयतात जाल्यार सगळ्यांक तातूंत आसले काले समजता म्हणून सांगूंक जायना, पूण थोड्यांक पूण समजता दाडा खुशी जाता. वय सळगीन ती जाल्यार तशेंच तातूंत सुमार ल्हान ल्हानशे एलिमेंट्स आसात, थोडे विशय थोडे कडेन क्लिक जाता, थोडे कडेन जायनात. करेक्ट. तशें मागीर पोरपाद्र्याक म्हाका म्हणालो तुमचे थोडे ड्रामाचे डायलॉग्स आनी पुरा थोडे फुडें तांकां येवन पाटी सांगचे आसात की तुमचो हो डायलॉग हांगा हांवें हें केलो म्हणून सांगून. ती एक जावची खुशी, ते एक म्हाका इल्लें सांगीत गी कशें फील जाता फिलींग. दोन विशय आहात. एक आमी पेरमुदे कोविडा टायमार आमी कोविडाच्या पयलीं नागडी ड्रामा केल्लो. तो करून एक 4 वर्सां उपरांत आमी परतून थंय शो करूंक गेल्ले. खंयचो एम हावस दिसता खंयचे शो करूंक गेल्ले. ते दाडा एकलो ल्हान भुरगो एकलो ताणें तो नागडी त्या दाडा पळयला. आतां एक तो हायस्कुला पावलो आसतलो पूण त्या दाडा प्रायमरीन जाल्लो कोण. ताणें येवन त्या ड्रामाचे डायलॉग रिपीट केल्यात. खुशी. आतां तुमी इल्ले व्हडल तुमी एक सवाल विचारलें, थोड्यांक समजता थोड्यांक समजना. जर तर ल्हान भुरग्याक ताका समजालें तर आनी तो 4 वर्सां उपरांत उडास दवरता जाल्यार बारी एक खुशेचो विशय. एक सेकंड म्हाका त्या व्हडली मायेचें नांव उडासना. पेद्रू ड्रामा केल्लो आमी. पेद्रू ड्रामा करतना फूल केस पुरो काडिल्ले, पुरो लांब सोडले. तो ड्रामा जावन अशें 1 वर्सा उपरांत की 2-3 म्हयन्या उपरांत म्हाका समज उडासना. आमी खंय देरे बैले कडेन गेल्ले, ते दाडा ती व्हडली माय मेळ्ळी आनी तिणें वळख धरली म्हजी. ओके. ॲक्च्युली इम्पॉसिबल ते वळख धरून, कित्याक म्हळ्यार फूल ते मेकअप आसता, मागीर रियलिटी अशें पळोवंक आसता. तिणें वळख धरली आनी उलयली ती आनी सगळी खाणी सांगूंक लागली. म्हळ्यार एक ल्हान भुरगो आनी एक प्रायवंत पळय आमचे ड्रामा समजनात, अर्थ जायनात म्हणून सांगतना ही 2 म्हाका बेस्ट एक्झाम्पल्स केदाळे. करेक्ट. एक ड्रामा जावन आसतना तुमी 2-3 ड्रामा सांगात तुमी करचे आसा. म्हळ्यार आज एक ड्रामा हांगा जाल्यार फाल्यां दुसरो ड्रामा. आतां इतले पुरो डायलॉग्स आसतना ते डायलॉग्स तुमी कशे मेमोरायज करतात, कशे तुमी ते स्क्रिप्ट उडास दवरतात? एक प्रॅक्टीस, एक 2 या 3 म्हयन्याची प्रॅक्टीस आसता. एक बसल्या उपरांत मागीर सट्टा ॲक्च्युली वचनात. मागीर थोडे थोडे ल्हान ल्हानशे क्लूज आसतात. म्युजिकान क्लू आसता, मागीर प्रॉपर्टीजान क्लू आसता, मुवमेंट्सान एक क्लू आसता. त्या मुवमेंटाक इलेक्शन तो डायलॉग, ह्या म्युजिकाक तो डायलॉग, थोडे ल्हान ल्हानशे क्लूज दवरते आसता. तशेंच चढावत प्रॉम्प्टर्स यूज करतात. म्हळ्यार फाटल्यान रावून सोफा बंदा रावून काही प्रॉम्प्टर्स सांगून असतात. तसले पुरो तुमचे कडेन ना. सो तसले संदर्भार तुमकां काही म्हणी विसरून गेल्ले आसा की थोडे फावटी ब्लँक जातात. तसले कल इन्सिडेंट जाल्यात की सुमार पटी आमी एक फावटी हांव आनी क्लॅनविनांत एक्ट करता आसतना हांव चिंता झूज तातून एक फावटी 2 पेज ड्रामांत स्किप जावन मुखार आनी एका कॉन्सेप्टाक गेला. कालें करचें मागीर आतां कशें करून पाटी येवंक ट्राय केलें. कालें बरो कर निले पाटी येवंक ट्राय केलें. मागीर जावना सोंड मागीर सीदा मुखारच गेलें. पूण लोकांक कळोना, पूण ऍक्च्युली तशें जालां. सुमार जालां. आतां सिंगल पेद्रू आसतना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. हांव कालें मनी कर मॅनेज करून येता. फाटी मुखार जाता थोडे फावटी. पूण अशें 2-3 कॅरेक्टर आसतना पूण आमकां कशें जाता. सो ते मागीर तुमी क्लॅनविनान ते कशें पाटी म्हळ्यार मुखल्या मनशाक ते समजलें की तुवें मिस केलाय म्हणून सांगून? ना कोणाक समजना. न्ही म्हळ्यार क्लॅनविनाक आतां कशें समजलें? ताका कळ्ळें. मागीर ताका कन्फ्यूज जायनासतना म्हळ्यार तुमकां ताकाय कन्फ्यूज जाता. एक तेंचा म्हजे आनी क्लॅनविनाची एक रॅप बरी आसलें. आमी नुस्तें एक्ट केल्ल्या वरवीं आनी प्रॅक्टीस केल्ल्या वरवीं. सो आमी खंय मनी मिस जाल्यार बरोबर आमी मॅनेज करून वेता. जायना मिस जायना, पूण जालें तरी आमी काले मनी करून मॅनेज करून वेता. काही म्हणी कंप्लीट ब्लँक जाल्ले म्हणी आसा की स्टेजी वयर वचून म्हळ्यार इतल्या वर्सां तुमी ह्या फिल्डांत आसात.
ब्लँक म्हणून म्हाका आतां उडास उडास येनात. ओके. जावन आमी चिंताव एकदम सर कंप्लीट तशें ब्लँक जावना आहा. पूण ना म्हाका तशें तशें उडास उडास येना येना. येना. ओके, जावना नो. म्हणजे मिस जाल्ले सुमार मिस जाल्ले आसतात. सुमार मिस जाल्ले आसा. ओके. तुम्ही आता सुरवेचे तुमचे दीस कशे आले गे म्हणून सांगल्यार क्लानविनाची एक ओमनी गाडी आसली आणि तांदूळ परत तुम्ही वस्तू भरून वॉटराची परत बसून वेताले आता म्हणून सांगून सो त्या दिसांनी ते काढले कस्ट थोडे कडेन तुमी फ्री नाटकी करी जे पडटात असल्या संदर्भार एक ओव्हरवेल्मिंग जाता आसतना ते बॅलन्स कशें केला लाईफ बॅलन्स कशें जाला. थोडे पडी मस्त कश्ट भोगल्यात म्हळ्यार फायनली आमकां कालें जायचे एक शो बरो जायचे म्हणून आसता आनी सुमार जाणांक शो करीचे म्हणून आसता. तांचे कडेन होस्ट करूंक पयशे आसनात आमकां मिनिमम मनी मेळना आसतना आमकांय करूंक जायना. तल्या संदर्भार थोडे फावटी आमी एडजस्ट करून केल्लें आसा ना म्हणना ना एडजस्टमेंट केल्लें आसा पूण थोडे फावटी लोकांचो मोगूच आमकां इतलो स्ट्रॉंग करूंक पावला ना तर मस्त कश्ट जाता थोडे फावटी. तुम्ही आता सुवार ते भोंवडी करता आसतना वाड्यान जमते वेळा जावं दी वाड्यांत आंगणांत नेबरहुडांत आनी परत तुमी केला म्हणून सांगून सो ही एक आयडिया खंयच्यान तुमकां स्टार्ट जाता. कोविडा टायमार आमचे शोज पुरो बंद पडले आमकां कांय अवकाश ना लोकांक जमोवंक ना सकट ऑनलायनार वचूंक सुरू केलें आमी ऑनलायन केलें तितलें पसंद जावना आमकां. सो मागीर कोवीड इल्लेशें उणें जावन आयिल्लें एक 50 जाणांक 100 जाणां गॅदरींग करियेत कोण हांवन बगलें ताळे फिरगेजेंत लोक होस्ट करूंक भियेतलो कालें करया आमी चिंतना पाद्रापान एक गीत म्हणून एक नाटक बरयलो. सो हांव आनी जिना घरांत ताल्लें आमी घरांत प्रॅक्टीस करूंक सुरू केलें. आमचे हॉल सादारणाचें की एक इल्लेशें इतलेंत व्हडा सो आमी कालें गेले आमी घरात प्रॅक्टीस करया हांगात शो करया म्हणून. सो आमी फर्स्ट शो आमच्या घरात केलो 15 जाण ऑडियन्स जाले आमच्या टिमाच्यान आपयले 15 जाणां बसयले आमी शो केलो आमचें घर सगळें यूज करून हॉल किचन वॉशरूम्स तें पुरो यूज करून आमी शो केलो. मस्त इफेक्टीव जालो आनी आमकां चड बगलें हें घराघरांनी वचूं येत न्ही म्हणून मागीर स्लोली आमी घराघरांनी वचूंक लागले. आमचे तर वळखीचे आसात प्रकाश पांबूर आसा विल्सन कय्यार आसा तांचे पुरो घरा फोन करून विचारलें एक शो करया म्हणून तशें तें सुरू केले शोज मागीर घराघरांनी जावन पूण हे घरांनी केल्ले शोज ल्हान रितीर केल्ले शोज एक जाण कितले एक 15 ते 20 मनी केल्यात म्हण चिंता. वय मस्त इफेक्टीव जातात घरांनी शो. इगर्जेच्या शोच्या घ्या पळय घरांनी करचे शो मस्त इफेक्टीव. ते कित्याक ऑडियन्स मस्त लग्गी आसता आनी आमकां बगता कालें म्हळ्यार आमी तशें कुद्दूलोन आसा आनी लायट इफेक्ट्स आसना आमी कालें म्हणटा नेकेड सगळ्यांच्या मुखार कांय ना आमी कालें आमचे टेक्निकल कांय यूज करूंक जायना. डायलॉग मिस केल्यार लोकांक कळटा आनी मिस केलो म्हणून कित्याक मस्त क्लोज व्हेरी क्लोज आमकां. सो एकदम इंटरेस्टिंग मस्त इंटरेस्टिंग आनी आमकां एक्टरांक मस्त चॅलेंजींग कित्याक म्हळ्यार तुका एक्स्ट्रा लायट इफेक्ट ना काय ना म्युजीक आसना तुवें इतल्यानून तुवें मॅनेज करचे. वय सो आतां जाल्यार करूंक रेडी आसात की आमी करता आतांय करता तर कोणी आमचे ऑडियन्स पळोवन आसत जाल्यार आमचे कोणी विक्षक पळोवन आसत जाल्यार पळया काही म्हणे पार्टीज काही आसत जाल्यार केल्ल्या कडेन ते बिलकुल स्पेशली वाड्यांत आनी आमी वाड्यांत एक 50 जण मेळटाना 100 जण मेळटाना आमी 5 जण जाल्यार येवन ड्रामा करता आमकां कांय करेक्ट वाड्यात आसता का न्ही पुरो डेफिनेटली तुमकां आपूण काल्याक तें एक आमी स्टार्ट केलें जाल्यार केंगी आमच्या तरणाट्यांक हाचे ते एक पाटी ओन एक थिएटर आमचे एक जीव कशें जालें काम केंगी करियेत म्हणून म्हाका बगता कितें म्हणटात. बिलकुल आतां आमी ह्या वर्सा आमचे कॉन्सेप्ट तें आसा आमी 10 वर्सांच्या लेखार आमी कालें करया म्हणून आमी आलोचन करता आनी एक आमी चिंतलें आसा घर नाटकोत्सव करया म्हणून आमी घर नाटक केलां नाटकोत्सव 3 दिसाचे 3 या 4 दीस नाटक शुक्रारा सोनवारा आयतारा 3 दीस नाटक घरच्या आंगणान जलांत आनी फूल सेटच आमी व्हरता सावंड लायट स्टेज समेत व्हरता लोकांक बसून गॅलरी पुरो व्हरची म्हणून आलोचन केल्या. आतां एक घरांत नाटक करचो तुमी सांगलें आंगणांत नाटक म्हणून सांगून कसले पुरो प्री रिक्विजिट जायचे म्हळ्यार कितलो जागो जायचे तांणी कालें पुरो अरेंज करीचे आनी हाका एक सदां कितलो खर्च बसता एक घरच्यांनी तो ड्रामा करूंचो जाल्यार हाचे विशीं दिलें म्हाका सांगल्यार बरें आसलें. लोक आमी एक 50 to 100 एक्सपेक्ट करता तशें की चड आसल्यार उरना जागो आसा चड आसा जाल्यार तांणी चेरां घालचें पडटा तितलें आमी सावंड इल्लोसो चड करचें पडटा. ओके नंतर 50 जाणां बसूंक जागो मेळ्ळ्यार पुरो ल्हानशे हॉल मेळ्ळ्यार पुरो टेरेस आसता तशें मेळ्ळ्यार पावता. कर्स आमी घराघरांनी करतना व्हडलो कर्स आमी कांय घेना आमचे एक्टर्सांचे रेम्युनरेशन मागीर एक ट्रॅव्हलिंग तितलेंच सावंड लायट तांकां कांय व्हडलो गलीचे म्हणून आसना. ओके सिंपलर करूंक जाता सिंपलर करूंक जाता. तर प्रेक्षकांना कोणी आयकून आसत जाल्यार गोत्तना म्हज्या मायंडांत ऑलरेडी एक खाली पुरो आयडिया जावन आसात सो पळया मुखल्या दिसांनी काही म्हणी साध्य जातले कित्याक म्हळ्यार तुमचे थोडे ड्रामाज म्हाका म्हज्या कमिटमेंट्सा वरवीं मिस जाल्यात ते काही म्हणी करूंक जाता जाल्यार सक्कड करना आमी आतां सळगीताले ड्रामा करूंक जायना तितून झूज करता एमाउस करता गीत करता पेद्रू करता तर आमी पळय ड्रामा पुरो सो लेट अस प्लॅन. आतां तुमकां पोटाकच्या ग्रासा खातीर
आमच्या डेली एक्सपेन्सेस खातीर दुसऱ्यांक आमी जायचे पडटा सो ते कशें मॅनेज करनासा तुमी काले करनासत हांव एलोशियस संस्थांत आतां सद्याक वावर करना आसा थंय उपन्यासक जावन आसा कन्नडा विभागांत वय म्हयन्याचो पाग म्हाका थंय मेळटा त्या समस्या ना म्हाका ताचे सांगता थंयसरी हांव थिएटर करते आसा म्हाका तांणी आपयलेंच तें करचे खातीर पूण हाचो सगळो श्रेय हांव फादर ऑल्विनाक दिता कित्याक म्हळ्यार हांव खाली फकत सुरवेच्या 5 वर्सां खाली नाटक मात्र केलें हांवें दुसरें कांय करूं नासलें तितूंत वावर करना हांव आसलो आनी त्या वेळार आमकां इल्लेशे कश्ट भोगताले पूण फादर ऑल्विनान सांगलें तूं एक MA कर म्हणून हांवें त्या वेळार हिंदी MA करून जाल्लें म्हजें हिंदी MA म्हजी एकली माम आसली तिणें म्हाका वत्ताय केलें हांव हिंदी तिचो फेवरेट स्टुडंट आनी तिणें सांगलें तूं हिंदी MA कर म्हणून देखून हांवें निनासामतावन आयिल्ल्या तक्षण हांवें हिंदी MA केली फादर ऑल्विन म्हणलो तूं कन्नडा MA कर म्हणून तशें मागीर हांवें कन्नडा MA केलें ताच्या वरवीं म्हाका पदवा काम मेळ्ळें फादर ऑल्विनान तूं मागीर कंप्लीट प्रोफेशन चेंज कर म्हणून म्हळ्यार जाय पडटा तुका खंयच्याय ह्या काम हांव सुरू 5 वर्सां हांवें तें तितलें इल्लें इग्नोरन्स केल्लें हांवें त्या विशयान हांव नाका कोणा पूण आतां तें फादर ऑल्विनान सांगले वरवीं आज हांवें एका अंताक पावलां करेक्ट हय ताचे उपरांत मागीर कन्नडा MA केलें ताचे उपरांत कोंकणी MA जालें मागीर हांव कंप्लीट एंथ प्रोफेशन जावन आसा कंटिन्यू जावन आसा हय. आतां तुमी ड्रामा जाल्या उपरांत आतां तुमचें फर्स्ट फिल्म तुमी एक्ट केल्लें माय डियर फादर सो त्या एका फिल्माची काणी म्हळ्यार ते एक रोल तुमकां मेळोंक कारण कितें सो एक फिल्म करीजे नाटकांत येवन काल्याक फिल्म करीजे म्हणून तुमकां भोगलें सो ताची एक जर्नी म्हजे वांटून वांटून घेवयेत की फिल्म म्हाका केदाळे पसंदीची एरिया न्ही आतांय जाल्यार पयलें हांव न्ही आतांय जाल्यार कोणी फिल्म इल्लेशें पांय पाटीन दवरचो नाटक जाल्यार 2 पांय मुखारच आसतात म्हाजे केदाळे सो नेल्लू सरान अशें फिल्म आसा करिजत म्हणून सांगूंक लागलो हांव ओके पळया आम चिंतलें मागीर तातूंत ते स्लँग तांणी यूज केली बोली जुगारी नाटकांत आमी ती यूज केल्ली आसा तशें जाल्ल्यान म्हाका तें इल्लेशें इजी म्हणून भोगलें मागीर जायत ओके ट्राय करया म्हणून म्हाका भोगलें कित्याक म्हळ्यार नेल्लू जराच्या ड्रामांत एक्ट करिचें म्हाका पयल्यांदा हांव बारी मोन आहलें हांव ल्हान आसतना हांव डिग्रींत आसतना नेल्लूच्या ड्रामांत एक एक्ट करिचें बारी मोन आहलें तो अवकाश म्हाका मेळोना आतां फिल्मान मेळटना हांवें काल्याक नाका म्हणजे ट्राय करया म्हणून आनी म्हाका शेड्यूल पुरा इजी म्हणून भोगलें चड टायम नासलो जायत म्हणलें आनी तांचें प्लॅनिंग पुरा मस्त परफेक्ट आहलें नेल्लू सराच्यांनी प्लॅनिंग पुरा त्या विशयाक तांकां मेसवाजी कित्याक म्हळ्यार तांचें आदलें तांणी स्पर्धो खेळ्ळो कर्नाटक ताचें प्लॅनिंग परफेक्ट ताच्या विशयान ते सांगलां तांणी हांगा ते आयिल्ले म्हणजे लोक सरांक आयिल्ले खरें बारी परफेक्ट प्लॅनिंग तांचें इवन आजचे जाल्यार प्लॅनिंग विशयान कांय ना म्हळ्यार केदाळा कशें करिचें तें पुरा तशें जाल्ल्यान म्हाका तें एक धैर्य आहलें आनी केलें सो कशें जालां म्हाका गुर्तू ना थोड्यांनी फिल्म तो रोल केल्ल्याक थोड्यांनी येतलां थोड्यांनी जोर गेलां थोड्यांनी बरो जाला म्हणलां मिक्स्ड ओपिनियन म्हाका पर्सनली पूण म्हाका बरें भोगलें म्हाका म्हळ्यार म्हाका तें नोवेंत कालें करचें जाल्यार नोवेंत तांणी एक म्हाका अवकाश दिलो न्ही तें एक ग्रेटफूल नेल्लू कित्याक क्रिस्टी आल्या कडेन क्लॅनवीन आसा क्लॅनवीन आल्या कडेन क्रिस्टी आसा सो तुमची एक फ्रेंडशीप कशी स्टार्ट जाली आनी इतल्या वर्सां ती कशी वचून आसा सो ताची एक झळक तो आमी सांगलें हांव कलाकुलांत आहलो म्हणून तो कलाकुलाक एक्टर जावन आयिल्लो फस्ट ड्रामा तसो हांवें सुमारपटी सांगलां ताका काण भायर उडयल्लें तसो एक्टींग बरें ना म्हणून मेन रोल ताका दिल्लो हांवें ओके आनी तशें बरें ना ताका काण उडयलें आनी ताका बरें नाचलें तशें चिंत सांगचें तर ताका तो बिगिनर आनी दुसऱ्यांक मेळ्ळें तें कॅरेक्टर मागीर ताणें ल्हानसो कॅरेक्टर केल्लो तातूंत सो पूण ताणें तें न्हू ताणें हट सोडिनासतना केल्लें प्रयत्न पळय त्या दिसा तुका तो रोल नाका म्हणून भायर गेल्लो क्लॅनवीन आनी आतां म्हाका तोच जाय म्हणून सांगचो क्लॅनवीन आहा पळय थंय मुसर तांची जर्नी ती एक बारी एक ग्रेट तें एक बरें आनी ताची हर एक जर्नी हांवें पळयल्या मस्त स्ट्रगल जावन 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 सो हांगा मुसर पावला आनी आदले फावटी मेटांत बेस्ट एक्टर एवॉर्ड नॉमिनेट जाला ओके आनी थंय मेटा आमी परफॉर्म केल्या उपरांत ताका सगळ्यांनी विश करचें पळयतना सोदून येतात ताका पळयतना खुशी जाता तें बरा आनी मस्त हंबल आहा तो आजय जाल्यार कालें शिकोवंक कालें जाल्यार आतां चिरी करतना जाल्यार बारी रेर कोंकणीन मस्त रेर कोंकणीन जाल्यार आमकां कोंकणीन एक ड्रामा 2 ड्रामा केले इलेक्शन मागीर करेक्शनाक मेळना ते काल संजीव ताका मेसेज करून आले सांगलें आतां फादर ऑल्विन सरावचें जालें आतां फाल्यां आमच्या क्रिस्टी बाबा वट्ट तशें गोत्तना ताणें आतां सद्या घेना म्हूण सांगलां गोत्तना मुखल्या दिसांनी वो शो पळोवन हांवें आतां इतले रिक्वेस्ट करतना मुखार येवं की पुरो म्हूण सांगून म्हजी अभिप्राय सो एक सुवार्थ बोंडसो कॉन्सेप्ट काल्याक येता आनी तुमच्या ह्या ड्रामाच्या एका मिसावांत ही एक सुवार्थ परगट करी जो म्हणलो आयडिया कोणाची ती कशी स्टार्ट जाता असो कंप्लीट श्रेय हांव सीधा फादर ऑल्विनाक दिता
ओके म्हजें इंटेंशन दुसरें आहलें. म्हजें इंटेंशन थिएटर लोकां मोगाळ करचें इंटेंशन आहलें. थिएटर लोकां कडेन पावयचें आहलें. आनी सुवार्थ कोण सुरू करता म्हणसर म्हाका तें साध्य जावना. कित्याक म्हळ्यार आमचो लोक आमचे समुदाय कशे की म्हळ्यार बारीच कश्ट तांणी एक्सेप्ट करूंक कालें नवें दिल्यार एक्सेप्ट करूंक बारीच कश्ट. तें आमकां आजुनी आमच्या त्या फिरगजेच्या सांस्कृतीक कार्यक्रमां पळयतना कळटा. आमी आजुनी त्याच कॉन्सेप्टार आसा इशीन येवना आमी. करेक्ट. कित्याक येवना म्हळ्यार आमी दुसरे खंयचेय परफॉर्मन्स पळयना. आतां कोडयाळांत इतले दुसरे भाशेचे नाटक जातात, दुसरे वेरायटी शो जातात, एकलोय शो पळोवंक येना. तशें आसतना आमी आमचे नाटक खंय आमचे इम्प्रूव जावचे चान्स ना. कल्चरल परफॉर्मन्सूय तशेंच जाल्यात, कोण येना. तशें आसतना म्हाका तांकां थंय पावोवंक जाय जाल्लें, म्हाका एंट्री ना. सो कालेंकरी येतालें म्हणटना फादर ऑल्विनान आमी पेद्रू ड्रामा तांणी केलो. पेद्रू ड्रामाचे कंप्लीट शोज बूक जाले आनी आमी एक बारी सक्सेस जाल्या त्या हातून. थंयतर आमी चिंतलें हर एकली आमकां ही एक वाट आसा लोकां कडेन पावोवंक. सो पाद्रापाक ताची शुभर्थ पावोवंक जाय जालें, म्हाका म्हजो नाटक पावोवंक जाय जालें. आमचो दोगांचो एम एकच आहलो, वाट आमकां एकच दिसली आनी आमी सुरू केलें. कांय सक्सेस जालें. आतां आमच्या ड्रामाक क्रावड आसता, लोक येता पळोवंक. कालय एक्सपेरिमेंट केल्यार लोक एक्सेप्ट करूंक रेडी आहा. फेलियर जाता थोडे फावटी, सकट सक्सेस जायचे म्हणून आमचे 2-3 ड्रामा फेलियर जाल्यात. पूण लोकांनी कान गेलां तें फेलियर म्हणून कान गेलां, आमी कान घेवंक रेडी आसा. सो त्या झाड आमकां स्कोप मेळटा एक्सपेरिमेंट करूंक, चान्स आसा. आतां एखाद्या वेळार तुमचो शो बूक करीचे जाल्यार ते तुमकां कशें कॉन्टॅक्ट करीचे, ताका एका शोक जाल्यार कितलो खर्च बसता, ताका स्पॉन्सरशीप तुमी कशें खाण घेतात, सो ताची इल्ली माहिती दिली जाल्यार तुमचे शो बूक करूंक लोकांक इजी जाता. येस, एकच कॉन्टॅक्ट करूंक एकच म्हज्या नंबराक ना तर फादर ऑल्विनाचे ना तर क्लॅन विनाचे त्या गायच्या कोणाच्या नंबराक कॉन्टॅक्ट जिनाच्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करीत, कोणाक कॉन्टॅक्ट करीत आमच्या हातून ओपन. शो रेट्स आमी एका शोक एक शो रेट्स आसात. थोड्यान कॅरेक्टर मस्त आसात, थोड्यान कॅरेक्टर उणे आसात. आनी एक कालें की म्हळ्यार तरेपटी साऊंड लायट्स तुमच्याच फिरगेजेन स्पॉन्सर मेळटा. आतां फिरगेचें देखीक साऊंड आसता, एक लायट्स आसता, तो म्हणटा हांव स्पॉन्सर दिता म्हणून. ते ताळा ओके तुमचें साऊंड लायट घाला, आमचे काले आर्टिस्ट रेम्युनरेशन आनी येवन सो खर्च तितलोच आमी विचारचो. पूण चडटाव कालें करतात तांचे साऊंड लायट्स तांकां म्हळ्यार एक आमचे सामा रॅप बिल्ड जायना तांचे Coordinate करूंक समज जाता. देखून ते म्हणटा तुमचो ताडा म्हणून, पूण आमचो ताडटा. ते 2 ऑप्शन्स आसात. करेक्ट. बारी मिनिमम खर्चार आमी काडटा. तुळू ड्रामाचे कंपेर केल्यार ताचे मस्त उणे आमचे कट ऑफ मस्त उणे आसता बाय. करेक्ट. आतां तुमचे आतां सडावो तुमी करेजमा वेळार मात्र ड्रामा करचे म्हणल्यार तले एक चिंता आमच्या लोकांक तें आसा हें सत गी उरल्या टायमार तुमी ड्रामा करतात गी 100% फट. पूण आसा तशें चिंताप आसा, हांव ना म्हणना, पूण 100% फट. आमी वर्साचे 12 म्हयने ड्रामा करता. हर एका म्हयन्यान 2 या 3 शोज आमचे आसतातच. पूण आमी करेजमान करचे चड फेमस जाल्ले वरवीं देखून आमी ताका ब्रँड जावन गेले. आतां फादर ऑल्विनान ड्रामा बरयला म्हणल्यार तेजेन तो धार्मीक नाटक. आतां चिरी तुमी चिरी पळयला, चिरी धार्मीक नाटक गी. करेक्ट. झूज आमी धार्मीक नाटक म्हणून गल्ल्यान आमी आमच्याच पोस्टर आमी मिस्टेक केली, आमी धार्मीक नाटक. तो एक्चुअली धार्मीक नाटक न्ही, तो आध्यात्मिक नाटक, सोशल नाटक. सळगी तो धार्मीक नाटक न्ही. करेक्ट. पेद्रू धार्मीक नाटक. करेक्ट. मागदलाची मरी धार्मीक नाटक. करेक्ट. वय दादल्यामध्ये तूं सदैव धार्मीक नाटक. सो ते डिफरन्शिएट आसा. पूण आमकां तशें लेबल केलां तुमी धार्मीक नाटक मात करतात म्हणून तशें. ओके. सो ती एक हांव चिंता आतां ती एक स्टिग्मा वा तुमची एक मिसकन्सेप्शन काले आसा. आमी जुगारीतलो ड्रामा केला, केंडोनियन्स केला, मत्ताया केला आनी भंगार मनीस केला. चाफरा बाबाचे आमी वर्साक एक ड्रामा म्हणून करीचे म्हणून आमी प्लॅन केला. करेक्ट. चाफरा बाब धार्मीक नाटकाचें सूत्र रांदत ना. करेक्ट. एखाद्या सोसायटींतले काले पुरो प्रॉब्लेम्स आसात. फॉर एक्झाम्पल हांवें म्हणचें मॅगदलाची मोरी तुमी आतां ह्या वर्सा तुमी केलो मॅगी विथ द सॉस म्हणून तुमी अपग्रेड केला. सो हे एक अपग्रेड तुमचे ते कशें चलता लायक तुमी सदांय म्हळ्यार तुमचे ते प्रॅक्टिसांनी पुरो चलता ना तुमी सदांय मेळटात गी वा म्हयन्यान तुमी एकत्र पुढे ड्रामा आसतना मात तुमी सांगाता मेळटात गी हे एक प्रोसेस कशें चलता. मागदलाची मोरीचे प्रोसेस बारी इंटरेस्टिंग आहलें. मागदलाची मोरी ह्या जिनाक सोलो करचें म्हणून आमी सुरू केलें प्रॅक्टीस. आमी 2 प्रॅक्टीस कितें केल्लें सोलो रिडींग पुरो केलें. मागीर आमकां बगलें ना ड्रामा मस्त ड्राय आसा हो आनी मस्त आमकां बगलें त्या दाळ आमी कसो केला कालें करचें म्हणून देखून आमी ड्रामा क्रिटिसायज करूंक सुरू केलें. आवो ड्रामा बरो ना, काल्याक बरो ना, तशें कित्याक म्हणून क्रिटिसायज करूंक सुरू केलें. त्या आमकां सुमार नेगेटीव पॉयंट्स मेळ्ळे. ते नेगेटीव पॉयंट्स काणून त्या ड्रामाचें डिझायन केलें. आमी 4 जाण आर्टिस्टांक आपयले, सॅम्युअलाक आपयलें, प्रकाशाक आपयलें आनी प्रिती म्हणून तांकां आपयलें. 4 जाणां बसून फस्ट ड्रामा बरो ना म्हणून सुरू केलें आनी ड्रामा तो सुरू जावन सुद्दां बरो ना म्हणून. करेक्ट. बरो ना म्हणून सुरू केलें आनी फस्ट नेगेटीव पुरो सांगून मागीर तातूंत बरें आहलें सांगून मागीर आमी खंय इश्यूज घालूंक जातात म्हणून ते सगळ्यांनी मेळोवन सांगाता मेळोवन इम्प्रोवायज करून केला. ओके. आतां अस्तित्वाचो टीम तुमी बांदला, आतां अस्तित्वाचे तुमचे शोज इतले बरे जातात, तुमी सदां न्ही मेळटात गी.
प्रॅक्टीस आता अशी आसा की सदां न्ही म्हणल्यार बरी प्रॅक्टीस आसता. आतां चिरी जाल्ल्या तक्षण आतां आनी एक ड्रामा रेडी जावन आसा, प्रकाश डायरेक्ट करना आसा, चॉक अँड डस्टर म्हणून. आहा सो ताच्या प्रॅक्टिसार आसा. ओके तो जाल्ल्या तक्षण आतां आनी खंयचोय ड्रामा सुरू जाता तशें. आमी 12 म्हयने प्रॅक्टीस आमी आसतात. ओके फाटल्या एक 7-8 वर्सां जावन सदां न्ही म्हणल्यार मेळटा. पावसांत एक म्हयनो 2 म्हयने आमी ब्रेक ब्रेकान घेतात. घेता. ओके आता तुमचे प्रॅक्टिस सेशन्स कशे चलतात? प्रॅक्टिस सेशनाची एक झळक म्हणल्यार ते बरं पडद्या पडले आमकां पळोवंक मेळना ते एक इफ पॉसिबल शेअर करियेत गी. या इनिशियली मस्त आमी एक्सरसाइज करतले हांव, गेम्स खेळटले हांव आनी गंमत करतले हांव प्रॅक्टीस. थोडे फावटी हरी एक सकाळी संजे 6 वरां मेळटा, 9 वरां म्हणसर काली उलोवन तूं फाशात उलोवन तूं गप्पे मारन तूं उलोवन गंमत फिल्माची काय काणी उलोवचें तितल्यांत मागीर केमीनी भायर जेवणाक घ्यायचें खावचें तल्यांत आमी टायम पास करता. मागीर 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 थोडे सिरियस जाता सिरियस जाता मस्त सिरियस जाता त्या विशयांत येना. तुम्ही मेटा म्हूण सांगून एक कॉन्सेप्ट म्हळ्यार एक तुवें एक वर्ड यूज केले. सो मेटा म्हूण सांगल्यार कालें ते नाटक इस्तांक ते काल्याक तितलें इम्पॉर्टंट ताचे विशीं दिल्यार म्हाका इन्फॉर्मेशन दिल्यार बरें जालें. मेटा महिंद्रा एक्सलन्स इन थिएटर अवॉर्ड्स म्हणून दिल्लीन चलता. महिंद्रा कंपनी स्पॉन्सर करता ते व्हडले एक थिएटर फेस्ट इंटरनॅशनल थिएटर फेस्टिवल. एक सगळ्या इंडियात जावन आउट ऑफ 800 or 1000 प्लेज 10 नाटक ते सिलेक्ट करतात. त्या 10 नाटकांमध्ये स्पर्धा चलता आणि त्या 10 नाटकांक नॉमिनेशन दितात. बेस्ट ॲक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लाईट डिझायन, बेस्ट को ॲक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट तशें दितात. आणि 10 ड्रामाचे शो जाल्या उपरांत एक व्हडलें अवॉर्ड फंक्शन आसता. अवॉर्ड फंक्शन तुजें फिल्म अवॉर्ड फंक्शना पर्यंत आणि व्हडले व्हडले फिल्म स्टार्स येतात ताका. व्हडले फिल्म स्टार्स आमी गेल्या टायमार किरण बेडी आयिल्लो, रजत कपूर आयिल्लो, ते पुरो फिल्म ॲक्टर्स येतात आणि ते पुरो येवन ॲक्च्युअली अवॉर्ड शो आणि अवॉर्ड्स दितात. आणि ताच्या ते दाड आमकां पळय आमकां लिटरली आमकां त्या आमी फर्स्ट टायम गेल्ले आदल्या फावटी आमी सेलिब्रिटी म्हणल्या बरी फील जालें. आमी फिल्म स्टार म्हणल्या बरी फील जालें. दिल्ली तल्या शहरांत व्हडलें एक 5 स्टार हॉटेल आणि व्हडलें एक बारीक एक ग्रँड सेलिब्रेशन. ओके आणि त्याच्यामध्ये क्लॅनविनान वचून एक तुमच्याच ग्रुपांतले मनीस स्टेजीर वचून एक ते एक अवॉर्ड खाण घेताना वॉट वॉज द फिलिंग? हय आमकां खुशी आमकां नॉमिनेशन जालो तो त्या दाडात आमचे सगळे प्लेस आनी बरा. सो आमकां तेंते व्हडली खुशी मस्त खुशी. आमकां आमी चिंतलें आनी आमी स्वप्नांतूय चिंतूंक नातलें. हांवें स्वप्नांत चिंतूंक नातलें आमचो एक ड्रामा मेटाक वेतलो म्हणून. NSTक वेतलो म्हणून म्हणजे एक धैर्य आसलें. एक ना एक दीस NSTक वचचें म्हणून धैर्य आसलें. 2 फावटी गेले आमी. 2 फावटी सिलेक्ट जालो आमचो. कुंगनी आमचो जावन हय थोडी सिलेक्ट. नेक्स्ट म्हणजे ड्रीम तेंती कुंगनी ड्रामा काणकोण एक NSTक वचचें म्हणून एक आसा. पळय मुखार जातालें. NST जालें पूण मेटाक गेल्ले पळय आमकां आदल्या वर्साचें आमकां एक भारी एक लकी वर्स. तर क्रिस्टी बाब आमच्या संग आता पाप जिनाबाई वडोलतान कॉफी पिवन ओगे तर ते सायडी कोणशाक बसल्या. सो इट इज टाइम टू कॉल हर हियर. त्याच्या तुमच्या सांगात आता बसोन माईक आमकां एकूच आसतो देखून तुम्ही दोगांनी सांगात पडना माईक यूज करचो. तर जिनाबाई आज तुम्ही तांच बडुया बरी हांगा दोगांय वाईट घालून मॅचिंग कित्याक म्हणल्यार तांच्या मध्ये इतलो एक ताळमेळ आसा की तांकां केदाळ सांगात पडले ताणी म्हाका बारीक खुशी जाता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स काजल जावन इतल्या वर्सां चुकान दुकान ड्रामात पुरो सांगात आसात आणि मुखारी तुमची जोडी अशी तोच देवळ्ळे म्हजी आशा. अशें आसतना जिनाबाई ओ तुमकां खंय मेळटा खंय मेळटा पूण आसना मेळटा मात्र म्हणजे नशीब. ओके आमी एकाच फिरगेची वय खंय मेळटा म्हणून सांगचें का पळय. आसो भाऊ म्हजो क्लासमेट आनी आमचे दोगांचे वॉल ओट्टूक जाल्ले. आमी थंय मेळटा थंय मेळ्ळ्या पयले फुटी वॉलांत. ओके हांव ल्हान आसलो तें व्हड आसलें. ते व्हड मजा की 3 वर्सां व्हड. नो एज इज जस्ट अ नंबर एज फार एज यू पीपल हॅव दॅट काय म्हणटा तो आम्ही संबंध बांधून हाडला वेर आसा म्हणून सांगतात. पण तुम्ही तो बांधून हाडला इतल्या वर्सां तुम्ही सांबाळला दोगांसणेन. आता अशें बरं म्हणटा आसतना ह्या मनशाचे एक खाल्या म्हणटात सगळो दीस ड्रामा म्हूण सांगल्यार ही इज मॅड बिहायंड दोज ड्रामाज. कित्याक तुमचे फेसबुक पोस्ट हांवें पळयला. सो तातूंत पोरचिरी ड्रामा जाल्या उपरांत तांणी एक थँक्स नोट बरयला चकडाकी. तातूंत चकडा प्रास निमाण येताना एक पॅरेग्राफ तुमच्या खातीर बरयला. फाटल्या इतल्या वर्सांतल्यान म्हजे अतरवणां सोसून व्हेल्ल्या जिनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हणून. तशें ही आची अतरवणां तुमी कशें सोंसतात? ताणें ॲक्च्युअली बरयला कित्याक म्हळ्यार घरा मागीर पाटी हेजे न्ही त्या देखून बरयला म्हूण चिंता. काले पुरो अतरवणां करतात काले पुरो चलता तुमचे मध्ये. म्हळ्यार आता तुम्ही इतल्या वर्सां जावन म्हळ्यार एका दोगांयन एका फिल्डान सांगात आसचे बारीक कश्टांचे कित्याक यू नो इनसायड आउट म्हणून सांगता त्या मनशाक. तशें आसतना काही डिफरन्सस आयल्या वेळार ते कशें तुमी सॉर्ट आउट करून खाण घेता? कित्याक घरा झगडे जाल्यार मागीर स्टेजीचे रिफ्लेक्ट जातात. सो अशें कांय म्हणी जाल्लें आसा की कशें झगडें करून फुरसत ना त्या देखून आमी आसा.
मेळलो इल्लो टाइम आमी वगान करसीचे कशी येतो पडटा ओके झगडून पुरसतच ना ते एक बरें तशें तुमी ताचे वरवीं ड्रामा येयल्यात की न्ही तो तुमचे वरवीं ड्रामा येयलो ना हांव ताचे वरवीं ड्रामा केली हांव पयलें ऑडियन्स जावन पळोवंक मात येताली काही बरो नाटक डायरेक्ट करता ते मात्र पळोवंक मात्र येताली मागीर पळोवन पळोवन म्हाकाय अशें पेशे लागलें की हांव ताच्या सांगात सरवाली आतां ओके ते इनिशियली ड्रामा मस्त क्रिटिकली मस्त एक ड्रामा पळयल्यार ते अशें जावना तशें जावना क्रिटिकली मस्त सांगतले आनी बारीक सीधा सांगतले कांय दाखशेन नासतना हांव चिंता लगभग 5-7 वर्सां तांणी खाली क्रिटिक्स मात्र केल्ले हाचे उपरांत मागीर एक दीस अचानक जावन ऍक्ट करूंक मेळ्ळें हाचे उपरांत आतां ऍक्ट करता आतां प्रोफेशनल एक्ट्रेस एक मेळोनातलें ताणे तूं येताय की म्हण गेली मागीर थंय तो म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली ते म्हणल्यार प्रोफेशनान तुमी नर्स जाल्यार वय. मागीर आतां फूल टायम ड्रामा म्हणल्यार फूल टायम तुमी कामी करतात सांगातात ड्रामा करतात अशें आसतना तुमी सांगले आतां कोविडा टायमार घरा बसून आल्यात घरात तुमी दोगांनी प्रॅक्टीस करन तो ड्रामा तुमी केलो म्हूण सांगून तशी तुमच्या प्रॅक्टिसा वेळार थोडे पटी नायकल्यान तू वसाचें पडटा घरा आसताय सो लेट करून येयल्यार काही म्हणी बो मारची तें बरं आसा देखून ताकाय ड्रामा घाला ते समज दिवन समज ना आता लेट जाता आमी समजतो ना तई लेट जाता दोगांय लेट आता आमी ते वय दोघांही कामाक येतात दोघांही ड्रामा करतात सदांय लेट करून घरा येताना घरचे काम कोण करता म्हाका टेन्शन ओडलें घरच्या कामाचे म्हजो नवरो मुसो हेल्प करता पण तुमचे मध्ये ते कशें चलता घर कशें सांबाळतात देखून आमच्या घरा हप्त्यामध्ये कोणी आयल्यार आपले ते घर बरी आसा आसा ना काही रजा आल्यार मात्र आमी घरा बरी मॅनेज करता पण आयला जाल्यार मात घर म्हूण दाखयता ओके तर अप्रुपा कोणी म्हणजे विजीट दिवचे म्हणजे बरें म्हणून दिसता न्ही ऑटोमॅटिकली क्लीन जाता ते येऊनचे नाटकाचे फिल्डाचे जाल्ल्यान तांकां समजता. समजता कोणी आयल्यार तुमच्या घरना क्लीन करायचं हांव म्हणी येना तुम्ही या पयल्यार हांव म्हणी येना म्हणल्यार आमी तो रातीच्या पट्टा घेवन दिसता म्हाका अप्रूप रजा आसतना आमी सांगाता घरा आसता सांगाता मेळोन आमी रांदता करता सगळ्या मरीन्स कित्याक म्हण सांगल्यार ते वचून रान्नीचेर हें पुरा कर एक्सपेरिमेंट पुरा केल्लो मनीस रांदून की बरो हुशार आसा म्हणून दिसता बरोबर रांदता बरो रांदता यू एग्री थोडे बरे रांदता ओके तशें ते एडजस्टमेंट स्पेशलिस्ट ज्यूस स्पेशलिस्ट तो होय तर मुखार काय शॉप करीचे काय प्लॅन आसा जाल्यार शुअर आमी ज्यूस सेंटर एक ते एक येवचें ना सद्या कित्याक म्हळ्यार तुमचे ड्रामा सोडून तुमी ते दुसरे काही वेचे म्हज्या चिंतूंक जायना थोडे पुटी ओव्हरवेल्मिंग जाताना म्हण सांगल्यार कान जाता चडावत काम ड्रामा प्रॅक्टीस एंत पुरो जाताना रिलेशनशिपाक हिंगी एक ब्रेक कान घेवन बघताना तुमी काने करतात आमी भोवंक येता आमी ट्रेकिंगाक आनी आमकां मस्त लायक तशें काही म्हणी पुरसोत मेळ्ळी म्हणटाना आमी लॉंग वॉक गी नंतर लॉंग ट्रॅव्हलिंग गी तशें वेता आमकां ब्रेक आसता सो आसता कोण इलेक्शन आमी एक हप्तो म्हणी कोणाच्या कॉन्टॅक्ट करता आसतना Very nice. येता तशें 2-3 दीस तशें रिलेशनशिप तुमचें एक रिलेशनशीप एडवायस हांवें एकाच वेळार आतांच्या जनरेशनाक सांगचें जाल्यार वॉट इज दॅट वन थिंग यू वॉन्ट टू टेल आर यंग जनरेशन म्हाका कळना काल तुम्ही लिव्ह इन द मोमेंट त्या मोमेंटान कशें जाता ते आरामसे म्हणल्यार पार्टनरशीप काल येता कित्याक तुमी सगळ्यांनी सांगता आसात ते सांगात पण कित्याक म्हळ्यार समथींग म्हजी येयली सिमिलर स्टोरी हांव आनी म्हजो नवरो सगळ्यांनी सांगतात आसता अशें आसतना एक सक्सेसफूल खाजार म्हण सांगल्यार सुखांत दुखांत म्हण आमी काले थंयसर आलतारे दिवची बास मात न्ही ती आमी जियोंक आसा सो ती जियेजे जाल्यार एक पार्टनर जावन एकामेकाक कशें सपोर्ट जावन रावपाचें आनी तुमी एकामेकाक कशें सपोर्ट करतात सो इल्ली जडाक आमकां दिवेत गी इल्लीशी सोड दवर आनी इल्लीशी सॅक्रिफायस आमी करचें पडटा इगो तरी पडी सोडचें पडटा ते मेजर आमचे सुमार रिलेशनशीप पाडून त्या वरवीं आमी इल्लेशें तगोवन केल्यार आमकां कळटा आनी इच अदर रिस्पेक्ट आसा जें म्हण बघता तुवें केला कामाक तुवें ऑलवेज सपोर्ट करीचें आतां बायलेन कालें करेक्शन दिलें जाल्यार थोडे कडेन एक्सेप्ट करूंक आसता एट द सेम टायम ऑपोजिट जाता म्हण सांगल्यार नवऱ्यान कालें सांगलें जाल्यार म्हजें लायफ तुका कालें गो तसं म्हणून सांगचें जाल्यार एक सिट्युएशन येता सो तुमच्या मध्ये सुरवेर काही म्हणून जालां की वा स्टार्टींग आतां हांव लायक एकल्यान सांगलें तुमी आनी एकलें करेक्शन काडून तुमी काणगे येयलात गी लायक हाव इट इज टू वर्क म्हाका काय उडास येते ना तशें पूण थोडे पटीन ताणें सांगतना ताका म्हळ्यार आमी ड्रामाचे क्रिटिक्स म्हणचे काले म्हणचे ताचे फाटलें इंटेंशन थोडे पटी ताका गोत्ता आसना तें सीद आमी मुखार काले म्हणटा तें बघता मागीर ताका समजले उपरांत थोडे पटी तें एग्री करना ओके तें एग्री करना म्हणून हांवें थोडे पटी बेजार जाता पूण ताच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूवर पळोवचें पडटा न्ही आमच्या कोडयाळ्यांतले ड्रामातले स्टार कपूल तुम्ही सो तुम्ही सुमार ड्रामा सांगता केल्यात मुख्य अस्तित्वाचे काल योजना आसा तुमचे
व्हडले आशा म्हळ्यार theater एक आमचे बांदिचें थिएटर एक जायचे म्हणून आसा जायचेच म्हणून. आमकां घर बांदिचें म्हणून आशा ना आमचे घर ना अहा. आणि घर बांदिचें म्हणून आशा आशा ना. आमकां एक काले म्हणून एक परफॉर्मन्स स्पेस करीचे म्हणून आशा आसा आमी करता जाल्यार एक परफॉर्मन्स स्पेस करता तुम्ही आता निनासमांत ट्रेनिंग काण गेल्या म्हणून सांगले तशें जिनाबाई तुवें काही म्हणजे फॉर्मल ड्रामाचे आर्टिस्टाचे ऍक्टिंगाचे काही म्हणजे ट्रेनिंग काण गेल्या ना, तशें कांय ना हांव पळोवन तशी केल्ली पळोवन वय, शिकली वय. आणि एखाद्या वेळार कोणाय की आता ड्रामांत परफॉर्म किंवा तुमचे रंगतरंग अध्ययन केंद्र म्हणून आसा सो रंगतरंग अध्ययन केंद्र म्हणून सांगल्यार काले ते कशें काम करता ते कोण एप्लाय करीत हाचे विशयी दिल्यार म्हाका सांगल्यार बरें आसलें रंगाध्ययन केंद्र म्हणून एलोशियस युनिव्हर्सिटींत तें आसा थंय सट्टा आमी तेंच्या स्टुडंटाक कॉन्सन्ट्रेट करता भायल्यां गेल्यार अवकाश उनो पूण थंय तडे पडे आमी क्रॅश कोर्स पूण अनावन्स करता ते दाडे येत आतां मुखार आमी टेक्निकल कोर्स अनावन्स करचे आसा ताका जॉइन जाली मागीर आमचे अस्तित्वांत हांव आमचे रेग्युलर वर्कशॉप्स आनी ते पुरा करची आलोचना आसा ताका तांकां केदाळे जॉइन जाले अस्तित्वा पंगडाक केदाळे कोणायकी स्वागत आसा खाली तरणाट्यांक मात न्ही वय. कोणाक तुमकां जर तर नाटक करूंक मोन आसा आसा. इंट्रस्ट आसा तर आमच्या पंगडाक मेळयत कांय तुंदर ना आनी आमी हर एक आर्टिस्टांक पे करता आमी कोणाक हांगा धर्माक गोळयना हर एक आर्टिस्टांक हर एका शोक हर एका रिहर्सलाक आनी आमच्या कालें काम केल्यार शिकयता हांव काम तांकां प्लस पे करता पे करतात आता अशें आसतना खंयसर म्हणी फिरगजांनी आता हे ड्रामा जातात वा खंयसर अशे ड्रामा जाताना तुमचो टीम येवन तांकां ट्रेन करूंक आनी परत तयार आसा गी आनी हाका तुमी कशें करतात वो प्रोसेस कशें चलता ताचे विशयान सांगल्यार बरें आसतलें बिलकुल आमी तयार आसा आदले फावटी गंटल कट्टे फादर रॉनीन थंय तांचो ड्रामा सलोमी म्हणून फादर ऑलमीन आसा केल्लो थंय आमी 1-2-3 फावटी गेल्ल्या तशें आमी तशें तयार आसा पूण सट्टा काल जाता म्हळ्यार आमी आमच्यात तातूंत इल्लेशी बिजी आसले वरवीं आमकां इल्लेशें आतां कस जातात कश्ट जातात पूण आमी केदाळे वचूंक तयार आसा आतां सेमिनारींत आमी एक ल्हानशें एक प्रोजेक्ट करते आसा थंय जाता पर एक पालदान एक ल्हानशें एक करना तशें अवकाश मेळ्ळ्यार आमी केदाळे अशें फिरगेचे दुसरे फिरगेचे वचूंक तयार आसा कित्याक म्हळ्यार दुसरे फिरगेचे गेल्ले न्हय आमकां चड शिकोवंक जाता Correct. आमकां चड शिकोवंक जाता Right. म्हळ्यार सिनियर्स वटून काम करतना तांची एनर्जी पळोवन तांचे एक्सपिरियन्स पळोवन आहा पळय आमी शिकता इंडायरेक्टली आमी तांकां शिकोवंक घ्यायचे पूण आहा पळय आमी तांचे मस्त शिकता मस्त शिकतात आता जिनाबाई तुमी वृत्तेन एक नर्स ड्रामात तुमकां आतां कंटिन्यू करूंक जायना नर्सिंगात आतां तुमी कंटिन्यू करीचे पडटा जाल्यार बेजाराय बोगात गी ना खंडीत ना म्हाका दोनी फील्ड मोगाचे त्या देखून हांव दोनी बॅलन्स करून वचून आसा नर्सिंग फील्ड चूज करून कारण कितें ऍक्च्युली कारण हांव जावन सरवली न्ही म्हज्या पप्पान म्हाका सरवयलें मागीर तें म्हाका इतलें लायक जालें की आतां ड्रामान थोडे पुटी म्हाका कश्ट जाता दोनी बॅलन्स करूंक थोडे पुटी मस्त शोसांनी आसतना प्रॅक्टिसांनी आसतना सांजे 4 मिसो ड्युटी जावन परतेक येवन 10 वरां मिसो प्रॅक्टीस करून घरचें काम करून परतेक पानां नेक्स्ट डे उठोवन वचूंक कश्ट जाता तशें म्हूण पूण तांची पुरा सान पुरा नाटकाक आयल्या तक्षण म्हाका मायाक जाता नेक्स्ट डे तूं फ्रेश जावन वेताय तशें जावन सद्या बॅलन्स जावन वचून आसा आनी मस्त सपोर्टी मेळोन आसा म्हाका फादर बुलास आतां ओके सो ड्रामा म्हणून सांगल्यार दोनी कडेन फिजिकल स्ट्रेन कित्याक नर्सांचें काम म्हणून सांगल्यार बसोंक तांकां मेळना वय एकदम हेक्टीक जॉब असल्या संदर्भार तुमी ते कशें बॅलन्स करतात म्हाका म्हळ्यार नायट हांव वार्ड इंचार्ज जालें आनी 4 म्हयन्याक पिटी हप्त्यांत एक मोटी मात्र म्हाका एक हप्तो मात नायट आसा तशें जावन म्हाका तितले स्ट्रेस म्हूण मोगना आनी म्हाका केदाळा पुरा शोस आसतात म्हजी सुपिरियर जावन दी म्हजी कलिग्स जावन दी मस्त सपोर्ट करतात ड्युटी पुरा एडजस्ट करतात सो तेंतावनी म्हाका सपोर्ट आसा सो तशें जावन बॅलन्स जाता ओके माय डियर फादर तुमचं एक लहान कॅरेक्टर होय. बट व्हेरी इफेक्टिव्ह कॅरेक्टर होय. तो एक जोर बायल म्हणचे म्हणजे दॅट कॅरेक्टर इज लाईक होय, दॅट होय. सो ते एक करचे चॅलेंज येताना मुखार वॉट यू फेल्ट अँड हाव यू मॅनेज दॅट इनिशियली म्हाका कॅरेक्टर विशयी मात गोत आसलें सगळे मुवीची आमकां स्टोरी गोतू नासली तो कॅरेक्टर मेळ्ळो आनी जायत म्हूण सांगूंक कारण आमी आतां सांगिल्लें बरी जुगारी नाटक केलें दाळा ती बोली ओपारेल आनी ती बोली हांवें आमकां इल्लेशें होल्ड आसलें सो तित बोली ओपारूंक म्हूण सांगलें नेल्लू सरान खुशी जाली मागीर कॅरेक्टर असो आसा रफ एंड टफ आसा आनी सूर एकची बायल मनीस म्हणून म्हाका ल्हान आसतना जावनूच सूर म्हळ्यार बारी पसंद आतां मस्त पसंद ओके हांवें मागीर आमच्या गांवांनी सूरीक तिला बायल मनशांक पळयलें तांचे कॅरेक्टर तशेंच आसात ओके तो वेगळो कॅरेक्टर म्हज्या ऑपोजीट असो कॅरेक्टर ओके मेळ्ळो चॅलेंज जावन हांवें जायत म्हूण सांगलें म्हजें प्रयत्न केला मागीर आउटकम इज गुड आय कॅन टेल की हांवें पळयल्या ती पळोवंक जाता तर काल जागे म्हणून सांगल्यार तुम्ही थोडे पुटी त्या ड्रामाच्या भितर इतले इंटेन्सली तुम्ही रिकतात गे ते तुमची इमोशनल काले म्हणटात थोडे पुटी इमोशन्स कंट्रोल जायनासतना ते थोडे पुटी रडचे गी तले काले जाता तले काही म्हण एक्सपिरियन्स जाल्यात गी तले ओडले जावन म्हाका जावन म्हाका जाला आमी सळगी करतना 2-3 सीन आमी फाटल्या ग्रीन रुमाक वचून रडल्ले आसा म्हाका आवड आसा एक अलंकारचे शो
मागीर बेळतंगडी शो तरी पुरो आमकां मुस्त आसा तरे सीन्स ते काल्याक कित्याक आमकां कळना आमकां मुस्तू आनी सळगीचे लास्ट सीन म्हणजे आनी क्लॅनविनाचे ते एक आमी ते प्रॅक्टीस करना लास्ट सीन प्रॅक्टीस करना स्टेजीर आमी हें करूंक वय वय म्हणजे एक ब्लॉकिंग केला आनी एक जस्ट रिडींग करता पूण आमी फुल फ्लेज जावन प्रॅक्टीस करना ओके पूण सळगी ड्रामात आमी मस्त हांव मस्त रडलो आनी क्लॅनविनाक हें मस्त एक्सपिरियन्स जाला आमकां दोगांयक ग्रीन रूमाक ओके सुमार फावटी आमी कटन कॉलाक येवंक जायना आमकां तरी परिस्थिती आसता ओके आणि तर संदर्भार म्हळ्यार तुम्ही सडावत काही क्रिस्टी बाबाचे क्लॅन ड्रामा जातात स्वीडल आणि झीना बाई ते असतातच डेफिनेटली ते असतात आणि सगळे ते हँडल करतात तो संदर्भार तुम्ही कशे तांकां त्या पाठी हाडला तेंतवन त्या एक इंटेन्स मुवमेंट आतावन कालें करतात नाटक जाल्ल्या तक्षण लोक मेळोंक येता उलोवंक येता बरो जालो म्हणटा तदाळा तांचे एक पुटी आउट ऑफ तांचे कॉस्ट्यूम गेल्या उपरांत ते पटी येतात आणि आमी तांकां दुसऱ्या हातून तांकां काय म्हणटात डिस्ट्रॅक्ट करतात ओके म्हणजे काय जाता तुम्ही सगळी ड्रामा सांगल्या प्रमाणे एक ते इंटेन्स मुवमेंट आले नेक्स्ट तांकां वचोंक आसा पाटी म्हळ्यार ते स्टेजीर पाटी वचोंक आसा सो त्या मुवमेंटान इमिडिएटली भायर येवन ते वचून काल्या म्हणटात इमिडिएटली ते एक चेंज जावचे ते कितल्या कश्टांचे जायचेच पडटा पूण दुसरे अवकाश ना पूण जायचेच पडटा पूण थोडे फावटी इल्लेशे कश्ट जातात आमकां कशें मॅनेज केला लास्ट पार्ट मोदे म्हाका 2-3 फावटी जाला ओके आणि पाटी जे चेंज करचे इमिडिएटली ते स्टेजीक पाटी दावाचे सो फाटल्या सायडीन स्टेजीच्या ग्रीन रूमान कालें पुरा घडता फाटल्यान एक नवसो एकलो सुद्धा नाटक जावन आसता फाटल्यान कशें जावन आसता की तितल्यान इंटरेस्टिंग फाटल्यान आमचें नाटक जावन आसता स्पेशली केंडोनियन्स ते म्हाका जाय ओके केंडोनियन्स नाटकांत एक दीस ते करंट शॉक मारले आमकां एक्चुअली जाल्ले आमकां कॅरेक्टर एंटर करूंक आसा ते वायर आणि हँग जावन आसले आमच्या हाताक शॉक लागला ते कांगेवन एंटर जावन आसा आमी चिंती यो काल्यापासून आणि आमचे मस्त प्रॉपर्टी आसले आमी आमचे प्रॉपर्टी एका जाग्यार दवरचे आमची प्रॉपर्टी येवन कांगे व्हरया म्हणटाना आमची प्रॉपर्टी दुसरो एकलो एक्टर सोरून येता सोरून आसता पुरो सेम प्रॉपर्टी असता ग्लासेस असतात ग्लास उरता अच्छे ग्लास ना तशी मार्गालाटीस असता पडले आसा काही म्हणे मान पड ते पण असता पूण फाटल्यान झगडून पडल्या रे आपले मुखार येऊन त्यांनी रोमांस करून बसतात ड्रामा जावन आसा दोगां जाणां फाटल्यान खालिंगी खालिंगी क्लॅश जाला सो पाटी स्टेजीक आयिल्ल्या वेळार काही म्हणी ते क्लॅश काही म्हणी प्रॉब्लेम जाला गी काही इश्यूज जावनात पूण म्हणजे निनासम आसतना जे लास्टाक ते फायनल एग्जाम बरी आसता एग्जाम म्हणल्यार काय ड्रामा करूंक सो सांजे 6 वरां शो 4 वरां आमकां रिहर्सल जावन आसा एक आर्टिस्ट चेड्याक कनपड्या मारले रिहर्सल करताना सामा करून हांव रिहर्सल शो करना सीधा गेले सांजे 6 वरां शो म्हणल्यार आमकां एग्जाम ते सगळ्यांनी येचेच ते करना म्हणून गेला आतां वतल्या सगळ्यांनी ताका समाधान करूंक वयचे बारीक कश्ट मागीर शो केला आमी शो बरो जाला मागीर दुसरो विशय ते तोले सुमार इन्सिडेंट जातात सो नाटकाचे सुमार विषय उलयल्या त्याच्यामध्ये तुमची एका मोगाची काणी आमी उलयल्या ताका अजून कितली वर्सां जाली वर्सां उडास दवरिना आमी 14 वर्सां जाली सो आनीक लायफ टायम ऑफ हॅपीनेस तुमकां हांव मागता आनीक हांगा आमी आसचे कार्मेल गुड्यार आतां इन्फिनिटी श्रायनांत आमी बसल्या तशें म्हणटा आसतना तुमचे तावन आमचो शो आतां जावन आसा बट तुमी सुमार विशय सांगल्यात ताच्या संदेश मेळ्ळा आसतलो बट निमाणे तुमचे तावन एक संदेश दिवंक आसा जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात आमच्या लोकांक काय म्हणते म्हणजे काय ना आमकां शिकत लायफ नेक्स्ट लायफ आमकां आसा गी ना गी आमी काले जाता गी आमकां गोत्तू ना एक लायफ आसता कितले दीस आसता आमकां गोत्तू ना आज एंड गी फाल्यां एंड गी परवा एंड गी आयज सो दीस बरो गंमत आहे दीस मुग्दोन न्हिदोंक वयचें फाल्यां उठल्यार बोनस पूण आज काल आसा तें गंमत करची आज तुका दुकरा मास खावंक जाय गी का आज काल गंमत करूंक जाय गी का फाल्यांची चिंती नाका करेक्ट कल हो ना हो ओके आज काल शुअरली सांगूंक जाय करेक्ट दॅट इज ट्रू सो आता निमाणे एक सवाल त्याच्या उपरांत आमी रॅप अप करूया सो तुमच्या लायफांत तुमी इतले ड्रामा केल्यांत काही म्हणी पर्सनली काळजाक लक्षिलो जाल्लो एक ड्रामा हिंसून काडूंक सांगल्यार तुमी खंयचो हिंसून सळगी इवन माय पर्सनल फेवरेट टू तो एक पुटी पळयल्लो म्हाका पावो ना तो आणखी जिरो ना तो म्हाका आनीक पुटी पळोवंक आसा सो नेक्स्ट टायम काही आसल्यार खंडीत जावन तुमच्या फेसबुकार आनी एखाद्या वेळार आमच्या लोकांक तांचे ड्रामा खंयसर जातात म्हणून आयडिया मेळना जाल्यार म्हजे नंबर आसता आनी म्हजे स्टेटस पळय येता कित्याक तांचे सडावत काल आसा हांव शेअर करता तशेंच तांच्या फेसबुकाचेर
बाय ಅದು ನೀವೇ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम आमचे अस्तित्व म्हणून तो पेज आसा आणि आमचे व्हॉट्सअप नंबरय आसा अस्तित्वाचे. बेगीनच आमी वेबसायटी लॉन्च करचार आसा पूण फेसबुक आणि इंस्टा आमचे सरताव एक्टीव. तुमकां कोणायक आमकां केदाळे संपर्क करूंक जाय जाल्यार आमकां संपर्क करियेत तुमी. आनी सुमार जाण आमकां म्हणटात आमकां जॉयन जावंक जाय म्हणून. पूण केदाळे अवकाश आसा. आमच्यान मेंबरशीप फीज नात, एंट्री जावंक कांय ना, तक्रार ना. तुमकां हाचे पयलीं एक्ट करीजे म्हणून ना तुमी. इंट्रस्ट आसल्यार पुरो. तुमी बरे एक्टर जायचे म्हणून ना, इंट्रस्ट आसल्यार पुरो. बरे मनीस जावन बरे इंट्रस्ट आसल्यार पुरो. एक्टर जायचे म्हणून ना, ते आमी करीता. करेक्ट. कित्याक म्हणून सांगल्यार ताका एक एग्जाम्पल क्लॅनविन बाबाक फर्स्ट टायमाच्या नाटकान भायर उडयलो, पूण आज एका मेटातल्या शोक वचून बेस्ट एक्टर अवॉर्ड कोणाक पाटी आयला जाल्यार ती जर्नी तुमकां मुखल्या दिसांनी तो येना म्हणून सांगला, बट पब्लिकली हांव परतून ताका रिक्वेस्ट करता, क्लॅनविन बाब यू हॅव टू कम फॉर वन ऑफ द शोज हियर. अशें आसतना परत एक फावटी तुमकां सर बरें मागता. अँड फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ह्या एक कार्मेल कॅफेक फाटल्या 6 म्हयन्यांत तुमची तकली खावन फायनली आज एक एपिसोड करूंक आमकां भाग मेळ्ळा देखून. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग अँड स्पेरिंग सम टायम फॉर अस. तशेंच तुमच्या मुखल्या सगळ्या जिणेक तो बाळोक जेजो आशिर्वाद घालना. तुमचे ड्रामा आतां थोडेच LCRA सभांगणा भितर मात्र जातात, ते आणखी सगळ्या एक मंगळ स्टेडियमांतले एक व्हडल्या स्टेडियमांत हजारो लोकांनी पळोवचे येतलो एक भाग एक सुवाद तुमकां मेळो दी म्हणून हांव मागता. आमकां एक्चुअली 1000 लोकांनी पळयचे म्हणून आमकां 100 to 150 or 200 लास्ट फाटल्यान कांय दिसाना. ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हळ्यार 1000 म्हणून 100 लोकांचे 10 शो जाल्यार नो प्रॉब्लेम. बट हर एक घरांक तुमचे नाटक पावाजे आणि ह्या नाटका वरवीं खंडीत जावन जिणी बदलापाची एक जावचे चान्स आसा. म्हज्या पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव हें सांगून आसा. देखून देव तुमचे आशिर्वाद घालन तुमचे काजारी जिवेत तशेंच तुमच्या ड्रामाचे जिवेत नंदन जावन दे म्हणून सर आमच्या वीक्षकांतर्फे मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. येस, कार्मेल कॅफे घेवन खुशी जाली म्हणून पाती येता. आमकां हांगा आपयल्याक आनी फाटल्या सुमार तेंपात हांव येवंक इन्कार केल्ल्या खातीर मागीर येवंक ओपपाल एकच कारणा खातीर तुमी आमच्या नाटकाक येतात आनी तुमकां गुर्त आसा सुमार जाण तरी व्हिडिओ आपयतात ते आमच्या नाटकाक येनात, कोणाक खंयच्याय येनात आनी खंयच्याय विशीं आमी क्वेश्चन्स दिसान तुमी मागीर आमी तांकां जाप दिवचे पडटा. पूण तुमचें तशें ना, कित्याक तुमकां गुर्त आसा आमी कोण क्वेश्चन्स म्हणून. देखून त्या एका कारणा खातीर आनी तुमी आमच्या दवरल्या मोगा खातीर आमी केदाळानुसार आसा, केदाळानुसार तुमकां एंटरटेनमेंट करूंक. थँक्यू. वी वॉन्ट, दॅट्स ऑल वी वॉन्ट. येस, तर मग वीक्षकांनो आयचो एपिसोड म्हाका पर्सनली खंडीत बरो लागला. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव तांचे व्हडले अभिमानी आनी कामचोर मोग दोन ती हांगासर आसा. ते देखून आय हॅव एन्जॉय टुडेज शूट. आनी तुमकां खंडे जावन आयचो एपिसोड पसंत जातलो म्हणून हांव पाती येता. आनी थोडे संगती आमी उलयल्यो हांगासर लिंक तुमकां कळना जाल्यार आदल्या हप्त्याचो एपिसोड फादर ऑल्विन असो आसा, तो पळोवन ताचे उपरांत तुमी हांगा पळयले जाल्यार खंडीत जावन आमी खाले उलयता म्हणल्यार बॅकग्रावंड तुमकां हांगासर समजतलें. देखून कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी तिळसिया, कितें बरें जावना तें तिळसिया, बट मोगान तिळसिया, आमी सुदारसून काण घेता. देखून कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक आसा. लायक जाल्यार लायक करा. आनी एक डॉलर बरें लागलें जाल्यार दुसऱ्या वटी वांटून काण घेया. आमकां इल्ले व्ह्यूज मेळटा, तुमकां इल्ले एंटरटेनमेंट मेळटा. देखून परत येवच्या हप्त्यांत आनीक टॉपीक हाडून अनेक बऱ्या व्यक्ती सांगत हांगासर हांव आसतली. तो पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल किरण चॅनल अँड कार्मेल कॅफे. समेस्ताक देव बरें करूं.